ST पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो विशय जो आसा तो एग्रेसिवली मुखार वचपाक जाय हें सांगपा खातीर आमी आयिल्ले. सो तुमी एग्रेसिवली फुडें वचपाक जाय. अरे आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगला तूं तें मुखार व्हर म्हणून. आमी न्ही, आमी कोण? आमी जर आसले जाल्यार आमी केन्ना आमकां ना रिजर्वेशन ना तुमी म्हणटा आसतना तुमचो तो 13 तारखेक आहा तो एग्रेसिवली काय म्हणटा. एक गोश्ट आसा 13 तारखेचो विशय जो आसा जो आमचो प्रोग्राम जो आसा तो प्रोग्राम जाता. प्रोग्राम जातलो 13 तारखेचो. स्टेनी कितें आशिल्लें दिलो तुमी? काय ना आमी फक्त फॉलोअप करपाक आयिल्ले रे. मागीर फॉलोअप म्हणून कितें जालां फॉलोअप अरे ह्या इलेक्शना पयलीं ह्या इलेक्शना पयलीं करता म्हटल्यार हेजे पयलू हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा आमचे आदरणीय उटाकडे अध्यक्षाचो तेजी बायट घेयात तो सांगतलो तुमकां अध्यक्ष कितें बाब मातशें सांग पळय कितें एक्झॅक्टली प्लीज रे जाता. If first organization made congratulations to Honorable CM because speedily त्यांनी काम फुडें व्हरता म्हणलां आनी तांणी स्वता तुमकां प्रसाद सांगले आसा की तो प्रोसेस सगळो प्रोसेस जाता तितलो बेगीन जातलो आसा. सो नाव आमी तांकां थँक्स म्हणले कशें ऑर्गनायझेशन आमी फर्स्ट टायम आयला. सेकंड आमचो जो पयलीं आमी प्रोटेस्ट म्हणटाले लेट मी क्लियर हो आतां प्रोटेस्ट आसचे ना. ते ऑलरेडी वन स्टेप फुडें गेल्ले आसा. उरलेल्यो 2 स्टेप फुडें वच्च्यो इतलें सांगपा खातीर आनी आमची सॉलिडारिटी आमची युनिटी ही ठरल्या प्रमाणे जावपा खातीर आमी 13 ऑगस्टाक आमचो आझाद मैदानाचेर आमचो मेळावो हो ठरल्या प्रमाणे आसतलो. सर आनी एक म्हणटा जाल्यार कितें आहा आनी एक तातूंत? आसते म्हणल्यार प्रोटेस्ट केन्ना आसता जेन्ना ते इम्प्लिमेंट करपाचें. आज इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट जालां नोटिफिकेशन जालां न्ही. सो हो मेळावो आसतलो 2001 दाखयला ते पण त्या प्रमाणे जो वी आर ले पॉप्युलेशन पर्सन लेट लॉ टेक ओन कोर्स. 2001 सेन्ससान ते पॉप्युलेशन कमी ऑलरेडी इट इज अ डिस्कस इन पार्लिमेंट की कोणाचे हें जर आसले त्या वेळार पॉयंट्स वेआर आमी फॉर्म आसा 13 तारखेक जो आसा लोकांक सगळ्यांक आमी अपील करता. इट वील बी पिसफूल आमचें गॅदरींग आसता. नो बट वॉट इज युअर से एज फार एज दॅट सेन्सस तोय म्हणटा पळय तो इश्यू 2011 आमी ले पर्सन आमकां ते कायदे ते कळना. आमकां तुका कांय खबर ना कायदो तूं ले पर्सन न्हू. न्ही आमकां आमचो 27 रिजर्वेशन लागू जाता. प्रकाश बाबा आनी एक आसते म्हणल्यार मराठा समाजाने म्हणलं की कोणी कितें म्हणलां ते म्हणटा की हो सेन्सस वी आर इन डेमोक्रेसी. इट इज एवरीबडी इज फ्री टू गिव देअर ओपिनियन. वी आर आमकां आमची मागणी आसा 27 आमकां रिजर्वेशन जाय. पॉसिबल जाऊ शकता सर. ह्या जातले ह्या आणि जर जायना जाल्यार मागीर इलेक्शनाच्या टायमार जातले कॉन्फिडन्स जायना जाल्यार जातले 100% जायना जाल्यार सेन्सस त्या प्रमाणे तर खंय four MLA will be this time in assembly from the reserve सो खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ते जे that let election commission सर पण तूं ले पर्सन म्हणटा एका सायडच्यान एका I म्हणटा say that न्ही regarding 15 वर्सांचे मागीर कितें जाता काय म्हणटा तूं त्या गॅप आहा ते we are Census. right from the beginning we are fighting. हें आमी केन्ना म्हटलां तुका. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.